मोगाळ भयणी भावांनो, आयज बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 6वो दीस. आयचो विशय जेजूच्या पावलांनी बागयोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन समुदायांत मिसांव फुडें व्हरया. बागयोन फ्रांसीस शावेरान वेगवेगळ्या समुदायांनी वचून मिसांवाचो वावर आपलो फुडें व्हेलो आनी आमी आमच्या समुदायांनी होच मिसांवाचो वावर फुडें व्हरूंक तो आमकां उत्तेजन दिता. तर कोण भाशेन हें जेजूचें मिसांव आमच्या समुदायांनी आमी फुडें व्हरतले. मिसांव भावार्थ परगडपाचें, मिसांव बोरवासो दिवपाचें आनी मिसांव एकचार दवरपाचें. Test. Dunia de bo, bo kanu
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भावा भयणानो, आमी दर एकलो एका ल्हान क्रिस्ती समुदायाचो वांगडी दैवीक अणभवान वाडूंक आनी समाजान प्रिती सेवेंत जियोंक ल्हान क्रिस्ती समुदाय एक गुणादीक हात्यार. आयज नोवेनाच्या 6व्या दिसाचो विशय जेजूच्या पावलांनी बागियोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन समुदायान मिसांव फुडें व्हरूया. आपल्या प्रवचनांतल्यान जिविताचे वागणुकेंतल्यान आनी आपल्या ओचोऱ्या विजमितांतल्यान जेजून सर्गीच्या राजाचें मिसांव फुडें व्हेलें. जेजू भाशेन फ्रांसीस शावेरान गोंयांत तशें हेर सुवातांचेर लोकांचो समुदाय बांदलो, तो गोट केलो आनी तांचे वरवीं देवाचें राज बांदपाचें मिसांव फुडें व्हेलें. तर आमी फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूच्या पावलांनी चलून समुदायांत जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक ह्या मिसा भेटेंत कृपा मागुया. भाव भयणीनो, समुदायान मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां जण एकल्याक आपयल्यात आनी आमचें आपोवणें मिसांव फुडें व्हरपाचें आमच्या समुदायान आमी मानून घेवन देवाक आर्गां दिवया. त्याच बरोबर जायते फावटी आमकां सोयेक मेळ्ळ्या आमच्या समुदायान हे मिसांव फुडें व्हरूंक आमी घोडे फाटीं रावल्या, आमी घोडे भियेल्या, वो घोडे आमी आमचींच जायतीं वेगवेगळीं निबां दिल्यात आनी हे भाशेन आमचें मिसांव समुदायांनी फुडें वचूंक ना. असल्या सगळ्या चुकीचें हे मिसाचे सुरवातेक आमी देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. आमची जण एकल्याची इंतेसांवां, आमची जण एकल्याची मागणी आमी किरीत भाशेन ह्या वेळार बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवाक उबारुया. आमच्या समुदाया पासत मागुया. जण एकलो तुमी ज्या समुदायांतलीं येतात ह्या तुमच्या समुदाया पासत मागात. कोनवाळ्या बापा, आमची खालती मागणी दोयेन आयकून घे आनी कोश्टां दुखींनी वळवळटल्यांक आदार दी. तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं आमकां बुजवण मेळूं आनी आदल्या खोटेपणान आमी परतून बश्टोंक निर्मी नाका. ह्या आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. भाव भयणीनो, ही आयची मिसाची भेट करीत भाशेन सान फ्रांसीस शावेराची फिरगोज चिकलेची भाव भयणां मनयतात. आमचे पासत आमचे फिरगोजे पासत तुमी सगल्यांनी मागचें म्हणून आमी तुमकां विनयता. इसायास प्रवेद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेशेच्या मुलाक एक कोंब फुट्टलो आनी ताच्या पाडांतली एक कोंबरी उपजतली. ताचेर सोरेस्पराचो आत्मो देवून येतलो. जानवायेचो आनी विवेकाचो आत्मो तो, बुद्धीचो आनी पोदवेचो आत्मो, सोरेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो तो. तो वयल्या वयर पळोवन नियानीत करचो ना, लोकांचें आयकून तो फॉर्मोण मारचो ना, पूण प्रामाणीकपणान तो दोलदिऱ्याक नीट करून दितलो. आनी पितुमीच्या ल्हानवीक कालत्या लोकां खातीर फावो तो निर्णय घेतलो. ताचो सोब निश्ठूर मनशांक मार घालची बोडी एक उतर उलोवन
तो खोट्या मनशांचो नाश करता. प्रामाणीकपण ताच्या पेंगटाचे आंगले आनी सोत ताचे कोमरेचो पट्टो. कोलो आनी मेंढरो सांगाता जियेतात आनी बोकुळ्ळो बिबट्या वाकाचे कुशीक आड पडून पाटयेन सोरोना. आनी पाडकुलो आनी शिवाचें पोर बराबर वेतात आनी एक सुपुल्लो भुरगो तांकां राखता. गाय आनी आस्वेल इश्टागोटीन भोंवतात आनी तांचीं पोरां एकठांय न्हिदतात. आनी शिव बैला भाशेन तोंड खाता. दुदाचें भुरगें सोरपाचे दोळीशीं खेळटा. सुपुल्लें भुरगें फुरशेच्या बिळकांत हात घालता. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार ती कांयच वायट करिनात वो नुकसाण दिनात. दर्याक उदकाची बोगती जियेता तशें सोरेस्पराचे वळखीन सगलो देस बरोवन येता. त्या दिसा जेसेचें पाळ सगल्या पोरसांक एक कुणा कशी उबें रावतले. सगलीं राष्ट्रां ताका सोदूंक येतलीं आनी ताचें गोर मोहिमेवंत जातलें. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब सोडूणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली गायन करून जातलो. देवा राजाक तुज्या शाणेपण दी. तुज्याच नांवान न्हीद करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो नियानितीन तुजे पोजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक ताच्या काळार वस्तली प्रामाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसोर शेकानशेक ती तोखतली. एका दोर्यातान दुसऱ्या दोर्या पर्यान न्हंयचे देगेरतान प्रितुमीचे शिमे पर्यान चलतली ताची राजवट. उलो मातोल्यांक गोरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दोलदिऱ्यांची आनी दुर्बलांची तो दया करतलो. गोरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. सोदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. प्रितुमेचीं सगलीं कुळां ताका लागून आपूण सदोय म्हणटलीं. सगलीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. सगलीं उबीं रावया.
आमचो सोमी आपलें बोल दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उकोडटलो. Survispo तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोडे जेसू क्रिस्ताचे शुभ पोर्तोमा. एकदा पवित्र आत्म्याचे कुशालकायेन बरोवन जेसून मुळे बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाकाणटां. ओय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पूत तो कोणूच नोकळो बोगोर बाप आनी बाप कोण तो कोणूच नोकळो बोगोर पूत आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत तो मनीस. आनी आपल्या शिसा वाटेन वडोवन ताणें म्हळें, तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे बागी, तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात ते पळोवंक जाय ते प्रवादी आनी राजा आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ पोर्तोमानी. रिचा भाव भयणीनो, समुदायांत आमचे मिसांव हाचेर आमी नियाळ करता आसतना इल्लोसो वेळ ओगीच रावन होच प्रश्न तुमकां घालता ताचो जबाब दियात. तुमकां जबाब दियात. तूं खंयच्या समुदायांतलो? फ्रॉम वीच कम्युनिटी आर यू? तुज्या समुदायान लोक आहा तेका तूं वळखता? तुज्या समुदायान तुका इश्ट आसा, दुस्मान आसात? इल्लोसो वेळ ओगीच राव तुज्या मनान हाड. भाव भयणीनो, बागयोन फ्रांसीस शावेर जेन्ना ह्या संवसारांत आसलो तेन्ना तो समुदायाचो वांगडी जालो काय इल्लोसो नियाळ करुया. पयले सुवातेर 1506 वर्साक नावारा एस्पानिया हांगासर राजकी म्हालांत ताचो जल्म जालो. ते 1552 वर्साक सांशवान ह्या जुंयार ताचें मरण जालें त्या मेरेन तो समुदायाचो वांगडी जालो. तोर्नाटो आसतना ताची व्हडली व्हडली सपनां आसलीं आनी पारिसाच्या महाविद्यालयान पॅरीस युनिवर्सिटी हांगासर हो व्हड मनीस जावपाचो आपलो आवंडो जेन्ना तो शिकतालो तेन्ना इनास द लॉयोला हाच्या सांगाताक आनी 7 जाण ते मेळून तांणी एक नवी संस्था घडली, एक नवो समुदाय. आनी हे 7 जाण जे मुखार आयले तांणी 30 दिसांची आत्मीक कसरत, 30 days स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस जे बागयोंत इनास लॉयोला हाणें निर्माण केल्ले, ते घेवन तांणी आत्मीक नियाळ केलो आनी तांणी मागणें केलें. आनी हे भाशेन जेजुइतांची संस्था घडून हाडली. हो जेजुइतांचो हो पयलो समुदाय. आनी ह्या समुदायाचो वांगडी बागयोन फ्रांसीस जालो. मागणें आनी आत्मीक नियाळ हें तांचें हातयार जालें. त्या उपरांत भाव भयणीनो, जेन्ना तो याज्ञीक जालो, याज्ञीक जाल्या उपरांत संवसाराक जेजू दियात हें ताचें धोरण. आनी संवसाराक जेजू दिवपाक कितें भाशेन भारतांत येवपाक, आमच्या देशांत येवपाक ताका फावो जालें. देवाचेच येवजणेन म्हणूंक जाता. आनी जेन्ना तो भारतांत आयलो तेन्ना ताणें वस्तू केल्यो त्यो समुदाय घडपाच्यो. पयलोच आयलो तेन्ना तामिळनाडू हांगासर
परावास म्हणटा त्या नुस्तेकारां बरोबर ताणें मिसांव आपलें फुडें व्हेलें. जूंय क्रिस्तांव आसले पूण तांची दोतोन सारकी नासली, वा तांकां दोतोन कोणें शिकोवंक ना. फ्रांसीस शावेराच्या आदीं जे कोण आयिल्ले मिस्योनार तांणी बावतिजम दिल्लो आनी तशेंच सोडून गेल्ले वेगवेगळ्या कारणांक लागून. जाल्यार बागून फ्रांसीस ह्या सगल्या नुस्तेकारांक, हजारांनी नुस्तेकार ते, तांकां तांचे थोडावे भाशेन लोकल लँग्वेजीन तांकां दोतोन शिकयता. म्हणजे आपूण तांची पयली लँग्वेज, तांची भाशा शिकता आनी हे तांचे भाशेन तांकां ताणें दोतोन शिकयली. तांच्या बरोबर मिसोळ जालो, थोडाव्या लोकां बरोबर मिसोळ जालो आनी हें मिसांव ताणें फुडें व्हेलें. तामिळनाडू हांगासर हें मिसांव जाल्या उपरांत दुसऱ्याय देशांनी, माकाव, मलेशिया, जापान हांगासरूय वचून तेंच ताणें केलें. थंयसरल्या लोकांक थोडावे भाशेन आनी थोडावे जे तांचे वस्तू आसल्यो त्यो घेवन जेजू तांकां दिलो. संवसाराक जेजू दियात. आनी हें करपाक ताणें समुदाय घडले. कितें भाशेन जापान हांगासर भितर सरपाक आनी थंयसर हें मिसांव फुडें व्हरपाक खूब अवघड आसलें. पूण जी डिग्री ताणें घेतलेली आपली ती ताणें वापरली आनी ती डिग्री आसा देखून ताका जापानांतूय भितर सरपाक मेळ्ळो. थंयसर ताणें 5 समुदाय घडले. थंयसरल्याय लोकांक तांचे भाशेन ही जेजूची शिकवण ताणें दिली. भाव भयणीनो, फ्रांसीस शावेर सांजवान ह्या जुंव्याचेर 1952 वर्साक सोंपलो आनीक 1622 वर्साक 1622 ह्या वर्साक पवित्र सभेन ताका सांत म्हणून पाचारलो. आनी त्या उपरांत वेगवेगळ्या देशांनी, वेगवेगळ्या समुदायांनी सांत फ्रांसीस शावेर एक खुणा वो एक मिसांव जेजू जें शिकयता तें आपल्या जिवितांत घालपाक हेंच ताणें मिसांव केलें. आयज जायत्या देशांक हे भाशेन एकठांय केल्ले आसात, समुदायांक एकठांय हाडले आसात. वेगवेगळे तरेच्या समुदायांचो लोक, वेगवेगळ्या गांवचो वो वेगवेगळ्या धर्माचो लोक पासून आयज सांत फ्रांसीस शावेराक भोव करून आमी गोंयांत ताका आमचो गोंयचो सायब म्हणून पाचारता. तर भाव भयणीनो, हें मिसांव मुखार व्हरता आसतना सादी वस्त आमच्यान जी म्हणूंक जाता, जेजून जे उपाय वापरले ते उपाय वापरून सांत फ्रांसीस शावेरान समुदाय घडून हाडले. जाल्यार ज्या समुदायांनी आमी आसा आनी ह्या ज्या समुदायांतली आमी आयल्या, आमच्या समुदायाची परिस्थिती आयज कितें आनी आमच्या समुदायान जण एकल्याचो आमचो जागो कितें हाचेर आमी जण एकल्यान नियाळ करपाक जाय. जायते पावटी घडी आमी म्हणटा समुदाय समुदाय म्हणल्यार आवटडेटेड, आमकां तें समजना वा आमकां वेळ ना थिंगा टायम वेस्ट करपाक. समुदाय हाचो अर्थूच जायते पावटी आमी समजूंकूच ना घडये आजून पासून. जायतीं जाणां आमी गोंयकारां आजून समुदाय म्हणल्यार कितें तें सारकें नकळो. समुदाय म्हणल्यार आमची कम्युनिटी आनी कम्युनिटी म्हणल्यार आमचे मदें आसलेले संबंद आनी हे संबंद आमी जेन्ना जियेता आनी जेजूची शिकवण थंयसर जियोवपाक आमकां सयेक घेता तेन्ना आमी ह्या समुदायान आमचें मिसांव फुडें व्हरता. बागून फ्रांसीस शावेरान व्हेलें. हाचें पयलें वाचप भाव भयणीनो, इजायास प्रवादी आमकां जी खबर सांगता वो जें बाकीत करता तेन्ना इस्रायलाची परिस्थिती कसली आसली, वो इस्रायलाचो समुदाय जो आसा तांची परिस्थिती कसली आसली. आसिरियेच्या राजान तांचेर घुरी घातलेली आनी आसिरीची फौज इस्रायलांत आसलेली. देखून इस्रायलाचो समुदाय जो आसलो, इस्रायलाचो लोक जो आसलो ते भिरांतीन आसले. एके वाटेन भिरांत, दुसरे वाटेन ही आसिरियेची फौज जी आसा ती तांकां चिड्डिताली, कितेंच करूंक मेळो नासलें. तांच्यो जमनी, तांच्यो न्हंय आसल्यो. एके भाशेन क्रुएल्टी तांचेर चलताली. असल्या वेळार इजायास प्रवादी तांकां हो संदेश दिता आनी हो संदेश कसलो? हो संदेश भरवशाचो. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां. झाडाची खबर केल्या थंयसर. हें झाड खातुल्लें आनी ह्या झाडाचें निसणटण जालें. जाल्यार हें झाडाचें निसणटण म्हणटात तें हेंच आसिरियेचें रायपण जें आसलें, ह्या रायपणाचें निसणटण जातलें. तें झाड कातरून उडयतले. कित्याक
हें झाड म्हणजे आसिरियेची राजवट जी आसा ती ह्या इस्रायलाच्या लोकांचेर जायतें वायट करता, तांकां चिड्डिता, तांकां देवाच्या मोगान वाडूंक दिना. आनी तें जेन्ना निसंटोन जातलें तेन्ना तातूंतल्यान कोमरी फुट्टली. हें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां. कोमरी कोण? भाव भयणीनो, आमची सोडवण करूंक जेजू क्रिस्त देव मनीस जावन येता ती हीच कोमरी. जेन्ना हें दाविदाचें राज एके भाशेन काबार जातालें तेन्ना जायतो लोक समजलो. पवित्र पुस्तकान देवान ताका भासावणी केल्ली आसा की हें राज वो दाविदाचें राज केन्नाच सोंपचें ना, तें सदांच्या सदांच तोगून उरतलें अशें म्हणून सांगलोलें. तें खंय गेलें काय हें जायतो लोक चिंत्तालो. कित्याक दाविदाचें राज काबार जालें, दाविदाचें राजकूड काबार जालें अशें तांकां दिसलोलें. पूण ह्याच दाविदाच्या कुटुंबांतल्यान ही कोमरी म्हणजे जेजू क्रिस्त उपजलो. आनी जेजू क्रिस्त ही कोमरी कशी उपजली तेन्ना सगलो चोंवर फुटलो. ताणें आमकां आपले शिकवणेन वाडूंक कितले सोयेक दिले. ताच्यो मिलाग्री, ताची शिकवण त्या काळाच्या लोकांक एके भाशेन हो चोंवर जालो. देखून ते 12 आपोस्तल भाराबोर आयले, एक समुदाय घडलो. जेजू हो संवसार सोडून गेलो तेन्नाय ह्या शिसांनी, ह्या जेजूच्या आपोस्तलांनी आनी दुसऱ्या शिसांनी बाराबोर मेळून हो चोंवर सगल्याक दाखयलो आनी हें दाखोवपाक समुदाय घडले. देखून आमी पवित्र सभेची खबर करता आसतना ह्या पयल्या क्रिस्ती समुदायाचो उगडास करता, मोगान उगडास करता. आनी दर एक पावटी तांचो आमी उगडास करता तेन्ना आमी म्हणटा ती एका मनाची, एका काळजाची जालीं, सगलें तांणी भागाक दवरलें, हें आमी सद्दां उगडास करता. जाल्यार आयज जरी तर आमचेर आमी नदर मारली, आमचे समुदाय कसले आसात? भिरांतीचे जाल्यात काय, दुस्पटाचे जाल्यात काय, वेगवेगळीं कारणां. एकामेकाचेर आमी विस्वास ठेवता काय आयज? पातयेपाक जाता आमी एकामेकाचेर? आयज जायते पावटी आमचे समुदाय हे भाशेन फुटून गेल्यात. कित्याक आमी एकामेकाक पातयना, एकामेकाचेर आमकां विस्वास ना. आनी एकामेकाचेर विस्वास ना तेन्ना आमी एकामेका लागीं उलयना. आमकां कितेंय जरी तर वायट दिसलां एकामेकाचें, एकामेकाक आमी सांगना. हेज्यो खबरो तेका, तेज्यो खबरो तेका, आनी तेज्यो खबरो आनीक कोणाक. आनी हे भाशेन आमच्या समुदायांनी फकत फुटी पडलेली आसात. बरें आसा थंयसर पासून राग वाडलेलो आसा. कोणूय जरी तर समुदायान बरो वावर करूंक सोदता ताका फावो तें सहभागिलीपण मेळना. तर असल्या वेळार भाव भयणीनो, आयज आमचे समुदाय असले दुस्पटाचे जाल्यात काय? राग आमचे मदें आजून पासून भोंवता काय? तर असले समुदाय जरी तर आमचे सोबें जाल्ले आसात जाल्यार ह्या रायपण जें आसा तेंय आमच्यान पडूंक जाता. जो आसिरियेचो राजा आनी आसिरियेचें रायपण ते समुदायान जे भाशेन दुस्पट कोत्ताले, राग घालताले, तांकां चिड्डून दवरताले, आयज घोडी आमच्यो राजकी पदवी ज्यो आसात त्यो आमकांय तशेंच करतात. आनी हेतू आमचे समुदाय आसा ते फोडून उडोवपाचे, आमचे मदें डिसयुनिटी घालपाची. कित्याक जरी तो राज चलयतलो आनी आपणाक जाय तें करतलो जाल्यार आमकां फोडून उडोवपाक जाय. आनी आमचे समुदाय न्हयच फकत क्रिस्ती, ल्हान क्रिस्ती समुदाय, पूण आमचे कम्युनिटी जी आसा, आमचे समुदाय जे आसात ते फोडपाक जायते पावटी आमच्याच मदल्या मनशांक विचून काडलेले आसात, वो तांकां एक मिसांव दिवन धाडलेलें आसा. थोडे जाण ते उलयतात आनी आमचेच मदें फुडी घालतात, बाराबर येवपाच्यो खबरो करनात. ह्या पासत आयज आमचे समुदाय फुटलेले आसात. एकामेकाचेर विस्वास दवरून कितेंय एक आमी मेळोवन घेतले जाल्यार आमच्यान जायना, देखून आमी रडटा. तर भाव भयणीनो, जरी तर आमकां हें क्रिस्ताचें मिसांव आमच्या समुदायान व्हरपाक जाय जाल्यार दर एके फिरगोजीन, दर एका गांवांत आमच्यो ल्हान क्रिस्ती समुदायो आसात, बांदून हाडल्यात, शिकवण आमकां दिल्या, सगलें केल्लें आसा. आनी खरेपणी जरी तर आमी आमचें क्रिस्तांवपण जिवंक सोदता जाल्यार आमचे मुखार एक व्हड आव्हान आहा, चॅलेंज आसा. ही चॅलेंज घोडये आमी बाराबर येवपाची, एकामेकाक समजून घेवपाची, एकामेकाक आयकुपाची, एकामेकाचेर विस्वास दवरपाची व्हड चॅलेंज. कित्याक जायना आमचे लागीं. जाल्यार प्रश्न हो, हें क्रिस्ताचें मिसांव जें सान फ्रांसीस शावेरान वेगवेगळ्या समुदायांनी फुडें व्हेल्ल्यान समुदायो एकठांय केल्यो, ते भाशेन करूंक तूं तयार आसा? तुका खुशी आसा काय नांवाचो क्रिस्तांव तूं? बेस्तोच क्रिस्तांव, नांव पडलां म्हूण क्रिस्तांव, पूण क्रिस्ती जिवीत जिवपाचें भोव फाटीं आसा. असलें जालां काय?
जालां जाल्यार परवा ना, अजून पासून चान्स आहा आमकां, अजून सोयेक आसात. जातलो करतलो जाल्यार समजून घेवया आमकां सोयेक आसात ते क्रिस्ताचे शिकवणेन. आनी क्रिस्त आमकां विचून काडटा देखून, जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, जेजू खुशाल जालो. आनी खुशाल कित्याक जालो? कित्याक ही जायती जाणवाय जी आसा ती व्हडल्या व्हडल्या जाणारांक न्हय, पण साद्या लोकांक ती देव उक्ती करता. साद्या वस्तूंनी ती तांकां उक्ती करता. आनी जी शिकवण आनी जी जाणवाय ह्या साद्या लोकांक उक्ती केल्ली आसा ती जियोवपाक होच क्रिस्त आमचो सोडवणदार देखून तो आमकां आदार दिता. आनी त्या पासत बागून फ्रांसीस शावेर जेन्ना समुदाय बांदता तेन्ना संवसाराक जेजू दिता. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, आमकां ही कृपा मागुया. आमच्या समुदायान आमी दोळे उक्ते करून पळोवपाक एकामेकाक, समजून घेवपाक आमी एकामेकाच्यो गरजो, समजून घेवपाक आमी एकामेकाच्यो असोक्तायो, आनी समजून घेवपाक आमचे प्रश्न जे समुदायाक आयज आसात, आनी तांकां जरी तर आमी सुटावे करतले जाल्यार हीच क्रिस्ताची शिकवण जे भाशेन बागून फ्रांसीस शावेरान मुखार व्हेली ती आमी करूंक जाय. देखून दोतोन सारकी शिकपाक गरज आसा. हे समुदाय बांदून हाडपाक बागून फ्रांसीस शावेरान दोतोन सारकी शिकयली. आमच्या धर्माची शिकवण कितें ती सारकी शिकयली. आयज आमी क्रिस्तांवां कितलीं जाणां आमी आमची दोतोन सारकी जाणा, आमच्याच धर्मा विशीं आमकां कितली खबर आसा, आमच्याच पवित्र पुस्तका विशीं आमी कितलें जाणा, आनी कितलो भार आमी घेता ही दोतोन जाणा जावपाक वो पवित्र पुस्तक शिकूंक. सोयेग ना? सोयेग आसात. दर एके फिरगोजेनी आमकां सोयेग आसात, पूण ते सोयेग घेवपाक आमी फुडें सरपाक कितलीं निबां आमचे लागीं आसात. आयज आमकां सगल्यांक काम आसा, सगलीं बिजी. आयज आमकां सगल्यांक प्रायोरिटीज आसात, वेगवेगळ्यो प्रायोरिटीज. तरणाट्यांक आसात, वाडलेल्यांक आसात, भुरग्यांक पासून आयज प्रायोरिटीज आसात. आनी ह्यो प्रायोरिटीज ज्यो आसात तातूंत क्रिस्ताची शिकवण पडना, ती भायर उरता. दोतोन जी आमची आसा ती ह्या प्रायोरिटीजान पडना, ती कुशीन उरता. आमचे साक्रामेंट जे आसात ते ह्या प्रायोरिटीजान पडनात, ते आनी कोण तरी करतलो, पाद्री आहा ते करतलो, आनी जे कोण सदां इगोर्जेन वेतात तीं करतलीं. आनी ह्या पासत भाव भयणीनो घोडी आमचे समुदाय व समुदायांत आमकां हे मिसांव जेवपाक जायना. तर आयज दर एकलो जो आमी हे मिसाचे भेटेन भाग घेता आनी आयच्या दिसाक आमचे समुदायीक मिसांव फुडें व्हरपाक आमी बासायता, ती जाणा जावया, निचेव करया. वय हांव मुखार सरतलों. आदीं आसा जालें गेलें, पूण आतां फुडें सरता आसतना खंयच्योय पदव्यो, जावं त्यो राजकी पदव्यो वो आर्थीक पदव्यो वो कसल्योय पदव्यो ह्या संवसाराच्यो आमचे मदें फुटी घालपाक सोदतात, आमकां कुशीन काडटात आनी आमचो फायदो काडूंक सोदतात. समजून घेवया, बाराबर येवया आनी बाराबर येवन हें क्रिस्ताचें मिसांव आमी बागून फ्रांसीस शावेरा भाशेन भाव भयणीनो मुखार व्हरुया. सगळीं उबी रावया. आमची थोडीशी मागणी आतां ह्या वेळार आमी खतखत्यान देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्माच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या पावलांनी चलून क्रिस्ती समुदाय बांदून हाडूंक, जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक, बार घेवन आनी बरवंसो सोडी नासतना वावरूंक तांचे पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या समाजाच्या तशेंच राजकी फुडाऱ्यांनी पोरजेचें बरेपण वळखून तांचे पासत ते स्वार्था विणें वावरून आपल्याक विंचून काडलोल्यांचो समुदाय बांदूंक, आपलो स्वार्थ सोडून पोरचेक घात करपाचें सोडून दिवंक तांचे पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. समुदायाच्या वांगड्यांनी आपले गुण हुशारकायेन वापरून सांगाताक येवन क्रिस्ती भावार्थाची वळख घेवन तो भावार्थ कुटुंबांत आनी समाजांत जिवन
जेजूच्या पावलांनी चलून तांचे मिसांव फुडें व्हरूंक देवाची कृपा मागुया. वेगवेगळ्या धर्माच्या मनशांनी एकामेका सांगातान जियेतना एकामेकाच्या भावार्थान फावो तो रेस्पेद मान दिवूंक आनी मनीसपणाची नातीं आनी शेगूण जिवन बऱ्याक सांगात दिवूंक आनी वायटाचेर सांगाती निश्चेद मारूंक आमकां बापाचें बळ मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. खरीत भाशेन ज्या समुदायांतलो तूं आयलाय तुज्या समुदाया पासत माग, तुज्या समुदायाचे वांगडी आसात तांचे पासत माग, तुमचो PPCचो वांगडी जो तुमचें फुडारीपण चलयता ताचे पासत माग. सर्गीच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांनी खालतीकायेन तुजे मुखार दवरल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी तुजे कुशे प्रमाणे ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. म्हज्या भावा भयणीनोय म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हाताखाली बलिदान आपल्या मनाखाली नेहमी आमच्या आत्मे पवित्रतेच्या देवा सर्वस्फोट मानून घेऊ. दयाळ बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकलुतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर.
तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण ससूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Avartazo porgotuia. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडवे. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगा हाजीर जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन झुजे, बागयोन दोम दुतां आनी सर काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपद्वेदार बापा, सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. समुदायांत आमचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमच्या समुदायान एकचार आनी सहभागिलीपण भोव गरजेचें. समुदाय तुजो तुज्या मनान हाड. वायट बरी तुजी समुदाय ती, तुजो वाडो तो. मानून घे, एक्सेप्ट. वायट बरी तुजी समुदाय जाल्यार हे समुदायान बरें करपाक निचेव कर. आनी होच निचेव आमी देवाक उबारून बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सगळीं बसुया. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमन्या घेवंक फुडें सरचें. कोमन्याव शेवल्या उपरांत तुमी तुमचे बसकेर बसचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Luce
सगळीं आमी दोळे धांपूया आनी ओगेपण सांबाळुया. आमी आतांच जेजूक आमच्या काळजांनी शिवला. आमचे भितर ताणें रीग घेतल्या. काळजान शिवलेल्या जेजूचे आसने अणभवया आनी ओगेपणी काळजाचे कोलायकतान ताका दिन भासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पसणांक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचें जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्यांक लोबदूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळीं बसुया. आयच्या मिसाची भेट समोरुमलेल्या आनी प्रवचन केल्ल्या पाद्री बॉलमेक्स पेरेरा हांकां आमचे दिनवास. तेचपरी गायन करूंक आदार दितोल्या आनी मिसाची मांडावळ केल्या वाचपाक करून आदार दिल्ल्या चिकालेच्या फिरगोसकारांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयज बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 6वो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे भाशेन सकाळीं 6, 7:15, 8:15, 9:30, 10:30, 4:45 आनी 5 वरांचेर मिसा कोंकणी भाशेन जातली आनी सांजे 6 वरांचे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराक तुमच्यांनी बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 6 ते 11 वरां मेरेन आनी सांजेच्या 3 ते 6 वरां पर्यंत कुमसार जावं येता. फुलां व फुलां पासत पयशे भेटोवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या कॉरिडोरांत कंट्रोल रूम आसा. थंय वचून तुमी ते दिवं येता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान वचून तुमी ती दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत व बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. दोर मिसाची भेट आनी पवित्र संस्काराची भोजवण सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमकां पळोवंक मेळटली. नोवेनाच्या दिसांनी बाजिलिकेन सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत पवित्र संस्काराची भोजवण आसतली. थंय वचून तुमी मागण्यांत वेळ सारचो. आयज केरीत भाशेन आमी लौकीक प्रशिताये पासत मागता. टुडे वी आर प्रेयिंग फॉर द ले अपोस्टलेट आनी ह्या निमतान तांचे पासत मागूंक केरीत सांजे मीस आसतलें सांजेच्या 4:45 वळांचेर 3:45 PM. नोव्हेंबराचे 30 बुधवार हो दीस यादनिका आनी मोटवाच्या पासत भेटयला. त्या दिसाक तांचे पासत मागूंक सांजे मीस जातलें सांजेच्या 4:45 वरांचेर 3:45 PM. डिसेंबराचे पयलीर ब्रेस्तारा दीस चतुरायदोची सकाळीं 10:30 वरांचें मीस आसचें ना. 10:30 वरांचें मीस आसचें ना, पूण त्या वेळार अंतर धर्मीक मेळावो व इंटर रिलिजियस मिटींग जातली आनी ताचे उपरांत 12:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन मीस जातलें. मिसाच्या सेवाधर्माच्यो पुस्तिका आमच्या व्हॉलंटियरांशी विक्रेक मेळटात. ताचें मोल फकत 20 रुपया. डिसेंबराचे दुसरेर 11:30 वरांचेर 11:30 AM पोर्तुगेज भाशेन मीस जातलें. फेस्ता दीस 3 तारखेर सकाळच्या 4 वरांचेर सावन मिसा जातली आनी दोबाजीक परबेचें मीस सकाळच्या 10:30 वरांचेर जातलें. सगळीं उबी रावया आशिर्वाद घेवंक. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो
बागयोन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. आमी नोवेनाचे मागणे सांगाती उसारतल्या सगळीं बरोबर. बागिवोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. ह्या वेळार जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. सगळीं बरोबर. आमचे ओतरेक पापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकांठाव. आमेन. तुमकां कसली वोस वा खंयचोय मनीस दुबावाचो दिसता जाल्यार पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून तुमी कळोवचें. कोणाकूय खुशी जाल्यार आमच्या बाजिलिकेच्या घरांत आर्ट गॅलरी तशेंच पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हे प्रोग्राम चालू आसात. ते तुमच्यांनी वचून पळोवं येता.